आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्मक गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे. भाग 14 उत्सवी फुगड्यो. नमस्ते आयकोगेलो. हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां येवकार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव आसा कलात्मक गोंय. कलात्मक गोंय आमच्या गोंयांत तशेंच कोकणांत फुगड्यांचे भोव प्रकार मेळटात. तर एका समाजाची, प्रांताची, खासा करून श्रावणांत तशेंच चवथी निमतान आनी उपरांत देवीचे उपासने खातीर नवरात्रांत खेळटात त्यो वेगळ्या प्रकारच्यो फुगड्यो. उत्सवा वेळार सादर जावपी फुगड्यां विशीं आयच्या ह्या भागांत आमी म्हायती करून घेवया. उत्सव परबा निमतान फुगड्यां वरवीं सेवा करपाची प्रथा पुराय कोकण प्रांतांत दिश्टी पडटा. फुगड्यां विशीं लोकसाहित्याच्यो अभ्यासक प्राध्यापक पौर्णिमा केरकर कितें म्हणटात आयकुया. फुगडी ही धालोच्या मांडार खेळटाना हांवें म्हज्या ल्हानपणांतल्यान पळयल्ली आसा. अशें आसले तरी फुगडेचो व्हडलो उत्सव म्हळ्यार चवथ. भाद्रपदान येवपी चवथीक बायलां भुरगीं घराघरान वचून फुगडी घालतालीं. आयजूय घालतात. तांचे प्रमाण आयज जरी कमी जाल्ले असले तरी चवथीक फुगडी ही घालतातच. डिचोली तालुक्यांतल्या कुडणे गांवांत मायणान हावेली हांगासर चवथीच्या दुसरे दिसा दादल्यांची फुगडी घालपाची परंपरा आमकां पळोवपाक मेळटाली. आयज ती प्रतिकात्मक रुपान अणभवपाक मेळटा. घरान वाड्याचेर एखादो धार्मीक विधी पुजा आसल्यारय फुगडी घालप जाता. तातूंतय चलयो, तरणाटी, जाणटी बायलां सहभागी जावन फुगडी घालतात. हातूंतले कांय लोकप्रिय प्रकार म्हळ्यार उबी फुगडी, आडवी फुगडी, झिम्मा फुगडी, सुपाची फुगडी, बस फुगडी, खेळ फुगडी, भोवऱ्याची फुगडी, एक प्रकार 2-2 वरां चलपी. आनी ह्या फुगड्यांनी लेगीत मोरुलो हो प्रकार आसाच. इश्टानो, पूजन उत्सवा वेळार कांय समाजांतल्या बायलां मदीं फुगड्यो सोंपयतना एक भोव चपळ, उर्जीत असो प्रकार खेळटात. ताचें नांव आसा झेमाडो. हातूंत नाचतना बायलो वेगवेगळ्या जनावरांची नक्कल करतात, तांचे आवाज काडटात. झेमाड्याची विशेशताय म्हळ्यार बायलो गोलाकार नाचनात तर त्यो 2 वळींनी फाटीं फुडें पावली मारतात. नाचा वरवीं गोरवां, बोकड्यांच्यो मुवमेंट्स, सवणी, जनावरां हांची चाल हे सगळें खूब आकर्शक अशा पद्दतीन सादर जाता. तुजी पिला होईना एक पील वरतलोय ना तुका दिवचोय उठार बसन खातलोय किद्या गारी जळपतोय माझी पिला वायतोय तुजी पिला होईना एक पील वरतलोय ना तुका दिवचोय उठार बसन खातलोय वरतलोय 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 ना तुका दिवचोय वरतलोय ना तुका दिवचोय. नागरी जीवनशैलींतले गीत फुगड्यांचे वेगवेगळे प्रकार नोंद जाल्यात. हे प्रकार मंगळागौर, ललिता पंचमी वा महालक्ष्मी पुजना वेळार खेळटात. देखीक झिम्मा, पिंगा. कांय कुटुंबांनी नागपंचमी दिसाय घरांत फुगड्यो खेळपाची प्रथा आसा. ज्येष्ठ अभ्यासक श्री विनायक खेडेकार आपल्या लोकसरिता हे पुस्तकांत नागरी आनी ग्रामीण अशा वट्ट 27 प्रकारच्या फुगड्यांची नोंद करतात. जातूंत गोंयच्यो निजाच्यो अश्यो 8 तराच्यो पारंपारीक फुगड्यो आसात. फुगड्यांच्या कांय प्रकाराविशीं सांगतना अभ्यासक प्राध्यापक पौर्णिमा केरकर म्हणटात,
फुगड्यांचे जायते प्रकार आमकां पळोवपाक मेळटा. ग्रामीण भागातल्या बायल मनशाचें जिवन निसर्गाकडे लागीं असलें. कुटुंब, समाज, नाती गोती, प्राणी पक्षी हांचे प्रतिबिंब आसपी 100 परस चड असे फुगडीचे प्रकार आमकां दिसता. पूण ते नेमके कितले आसात हे आमी सांगूंक शकना. पूण बस फुगडी, फेर फुगडी, एणीची फुगडी, बेबूक फुगडी, जिम्मा, अक्काबाईचा कोंबडा, जिनोळी, झेमाडो, उबी फुगडी, आडवी फुगडी, मोरुलो असे जायते प्रकार आमकां दिश्टी पडटा. तसेच आदिवासी समाज आसा, धनगर समाज आसा आनी हेरूय समाज आसा. त्या समाजाच्या फुगड्यांनी सुद्धा वेगवेगळे प्रकार आमकां दिसतात. ह्या समाजान जी फुगडीची परंपरा आसा, तांची वेशभूषा आणि त्यांचे हावभाव आसात किंवा पदन्यास आसात, गितां गावपाची तांची पद्दत आसा, हातूनय आमकां विविधताय दिश्टी पडटा. फुल्लेंधरीला मधला बट, फुल्लेंधरीला मधला बट, सासू म्हणे तर चटणी वाट, सासू म्हणे तर चटणी वाट, सासू म्हणे तर चटणी वाट, सासू म्हणे तर चटणी वाट. आग लाग तुझे चटणी, माझा जळत मधला बट, माझा जळत मधला बट. आग लाग तुझे चटणी, माझा जळत मधला बट, माझा जळत मधला बट. जाय जाय शिकायता, जाय जाय शिकायता, घोट्यानं भाकरी लिपयता, घोट्यानं भाकरी लिपयता, घोट्यातली भाकरी गोड गे, घोट्यातली भाकरी गोड गे, जायचं पडलो जोड गे, जायचं पडलो जोड गे. ख्रिस्ती धर्म आपणायल्या उपरांत लेगीत कश्टकरी समाजांत बायलां मदीं ह्यो फुगड्यो तिगून उरल्यो. अजुनूय उत्सवा वेळार, सणा परबा वेळार त्यो मांडार सादर जातात, खासा करून कुणबी समाजांत. इश्टानो, उत्साह, ऊर्जा आणि चैतन्ययुक्त अशी ही फुगडी ही ल्हव बदलपाक लागल्या आणि आधुनिक जीवन पद्धतीतले रंग घेऊन वेगळ्या रूपांत मांडार तशेंच माचयेर पावल्या. जे मेरेन बायलांक तांचे जिवीत चित्र, अनुभव आणि जीवनशैलीचे पडबिंब ह्या अशा नृत्य आणि गायनाच्या वांगडा कलात्मक पद्धतीन मांडपाची इत्सा आसा, ते मेरेन ह्यो नाट्यात्मक फुगड्यो जिवीत उरतल्यो आणि धालोत्सव तशेंच हेर उत्सवा वेळार रंगतल्यो, हातूंत दुबाव ना. तितुलाविल्या गामेडका सावरीची, आडेदवला चंदनाचे, आडेदवला चंदनाचे, आड्यावानीला आम्या ताळो, आड्यावानीला आम्या ताळो. 1 किलो काशे शिशे, 2 मन इंगळे. ऐकब्यानो, कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो. उत्सवी फुगड्यो गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलां विशीं म्हळ्यारूच गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत. हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय. आणि ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन
लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.